मार्शेलांतलो चिखल कालो हो गोंयांतलो एकमेव असो चिखल कालो जावन आसा जे जाग्याचेर देवकी कृष्ण महाराजाची भक्ती आनी त्या भक्ती रंगान खास करून चिखलान वर्सांतल्यान एकदां लोक आनी भावीक भरपूर येतात। एक आगळे वेगळें औचित्य ह्या चिखलकाल्याक आसा, जेणे करून सबंद मार्शेलाचोच न्ही सबंद गोंयचे लोक ह्या चिखलकाल्याक उपस्थित रावतात आनी त्या चिखलकाल्याचो आस्वाद घेतात। हांव ह्या चिखलकाल्याक शुभेच्छा व्यक्त करता आसतनाच सबंद ही आमची पारंपारीक जी संस्कृती जी आसा ती संस्कृती मुखार जाणीन हाडिल्ली आसात आनी ती संस्कृती संवर्धन करप हें आमच्या आजच्या युवकांचें आज कर्तव्य जावन आसा। आनी खरोखरूच जर संस्कृतीचो जर उगम जर जालो जाल्यार तो देवळांतल्या प्रकारांतल्यानूच जाल्लो आसा आनी अशा वेळाचेर म्हज्या मतदारसंघान हो एक मोठो चिखलकालो जाता, उत्सव जाता। ते उत्सव आनी खास करून हो म्हजो अंत्रूज महाल जो आसा त्या महालान वेगळे वेगळे तरेचे उत्सव साजरे जातात आनी लोक मोठे संख्येन ह्या उत्सवाक भाग घेतात आनी आपलो आनंद आनी आपले देवकी कृष्ण महाराजा कडेन देवदेवता कडेन जें घराणें जें आसा तें आपलें मानतात। हांव ह्या सगळ्या भक्तगणाक देवकी कृष्ण महाराजान बरे तरेचे ज्ञान बुद्धी यश प्राप्त करून दिवचें अशें ह्या वेळाचेर म्हणत आनी हो चिखलकालो एक ऐतिहासीक असो हो चिखलकालो जातून ल्हाना पासून ते जाणटेले पासून पार्टिसिपेट जातात तांकां बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें इतलेंच ह्या वेळाचेर म्हणत। अशी एक आमच्या जाणटेल्यांची शिकवण आसा आमकां। आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमकां जाणटेल्यांनी सांगलें की प्रत्यक्ष आमचो श्री कृष्ण हांगा येवन आपल्या बाल गोपालांक घेवन चिखलकाल्यान नाचतालो आनी त्या चिखलाक नाचतालो म्हणून आमी चिखलकालो असो हें नांव दिलें। जे जे कृष्ण आसतात थंय कालो आसतात। हातून आमकां एक शिटवण दिल्या की जाणटे भुरगे नेणटे आनी बायलां भुरगीं सुद्दां हे चिखलकाल्यान तळमळून काम करता आनी नाचता खेळटा आनी जांकां जांकां कितें दिसता की आपलें अमकें अमकें कितें जावचें, भुरगो बरो ना जालो आनी कितें जालें तर ते देवा कडेन मागता की आपल्याक बरो करचो किंवा आपल्या चलयेचें लग्न जावचें किंवा आपल्या भुरग्याक एक नोकरी मेळची आनी त्या खातीर देवा कडेन मागता आनी ते म्हणटा की आपूण फुडल्या वर्सा चिखलकाल्याक येवन चिखलांत बुडटलो, भुरग्यां बरोबर नाचतलो, खेळटलो। ही प्रथा सगळ्यांच्या मनान आसा आनी ही आमची अशीच चालू उरतली। आतां हो चिखलकालो हांव गेली 28 वर्सां पळयता। ज्या दिसा हांवें हांगा शॉप घातला त्या वर्साच्यान आज पर्यंत न चुकता हो चिखलकालो ल्हान भुरगे जाणटे नेणटे इवन बायलां थोडीं बरी मिक्स जावन चिखलकालो उमेदीन खेळटा। हो जो चिखलकालो इतक्या वर्सां चलून आयिल्लो जर पावस पडत जाल्यार हेका चड उमेद येता। पावसान भिजून ते पळय एकामेकाची फकाणां करता आनी ते हें करता, खरोखरच मनाक बरेंच शकून मेळटा। आनी हें सांगता आसतना म्हाका चड बरें दिसता अशें क्वचितूच गोंयान आख्ख्या गोंयान अशें क्वचितूच पारंपारीक उत्सव असो क्वचितूच घडटा आनी तांकां हांव माशेलकारांक सगळ्या माशेलकारांक ह्या चिखलकाल्याच्यो शुभेच्छा दिता
नमस्कार, हांव देवकृष्ण लक्ष्मी रवळनाथ संस्थानचो पुजारी सिद्धेश आचार्य. हो चिखलकालो जो आसा कितलीं वर्सां जालीं ती आमकां कांय आमी सांगूंक शकना, पूण आमी ल्हानपणा पासून तो पळयत आसा. हो चिखलकालो आषाढ शुद्ध एकादशी ह्या दिसा आषाढ एकादशी आनी द्वादशी असो 2 दीस आमचो उत्सव आसता. आनी हो उत्सव आमचो गांवचो थळसरीचो. तेन्ना सगळे थळसरी जे आसा ते एकादशी दिसा सगळे देवस्थानांत येवन श्रीफल दवरून देवाक सांगणे करता आनी ताज्या नंतर विधिवत समय पेटोवन ताची पुजा केली जाता आनी ताज्या नंतर 24 तास भजन चालू जाता. तेन्ना हें भजन दुसरे दिसा 12 पर्यंत चलता आनी ताज्या नंतर सगळे आमगेले बाल गोपाळ सगळ्या दुकानांनी वचून तेल घेता आनी तेल आंगाक लावन ते धार साकाचें आमचें देवूळ आसा थंय सगळे एकत्र जावन गोपाल गडी या रे गोपाल ऐका रे माझा गडी कोण कोण असतील या रे असो हे गजर करून सगळे आमचे बालगोपाळ एक जाता. आनी तांच्या नंतर नामघोशान सगळ्यांक कुकूम लावन सगळे हांगा देवकी कृष्णाच्या देवळान एक भायल्यान प्रदक्षिणा काडून त्या देवळान येता आनी समयीक प्रदक्षिणा घालता आनी ती 12 जाय पर्यंत ती प्रदक्षिणा जाल्या नंतर आमी पुरोहीत जे भटजे आसा ते तांचेर तीर्थ मारता. तीर्थ मारल्यानंतर सगळे समयींचे जे तेल आसा ते सगळे आपल्या प्रत्येक जाण प्रसाद म्हणून तो लावन घेता आनी सगळे बाल गोपाळ आहा ते देवकी कृष्ण पटांगणाचेर वता आनी पटांगणाचेर मागीर थंय विधिवत सगळे खेळ जाता. ते खेळ म्हणजे ताच्या पयलीं कितें जाता की जे कोण जे भावीक हे कोणें सांगून घेतिल्लें आसता म्हणजे कोणा भुरगीं ना जाल्यार भुरगीं जाल्या नंतर आपली हांगा हाडटा आनी प्रसाद दिता. अशे सगळे तरेचे बॉल लाडू जिलब्यो केळी किन्ना सगळे कितें कितें तरेचे सगळे प्रसाद बाल गोपाळांक वाडटा. ताज्या नंतर एक खेळ सुरू जाता. खेळ म्हणजे पयले वॉर्मअप जाता म्हणल्यार तेल काडटा एकामेकाक. तेल काडल्या नंतर मागीर दंड एकामेकाक पुशअप करप. ताज्या नंतर एकामेकाक दोनी हात धरून 2 भुरग्यांक अशे पास करता. ताज्या नंतर चवथो खेळ म्हणटा पळय तो आमगेलो बेपक्यो अश्यो उडयो मारता. त्या प्रमाणे 5वो खेळ जाता तो दोळ्याक 2 हांकां भुरग्यांक लेस बांदता आनी एकाच्या हातान ताळ दिवप आनी एकान ताका आवाजाचेर पकडप असो 5वो खेळ जाता. ताज्या नंतर रावंड सर्कल करता आनी ताज्या नंतर लेस फाटल्यान उडप आनी तो सोदून काडप. ताज्या नंतर मागीर बोकड्यो जाता म्हणजे एक मनीस धनगर जाता ताका मनशान पांयांक धरप भुरग्यांक आनी ती ओडून काडप. ताज्या नंतर ताकद तुजी दाखोवप रस्सी खेच जाता. ताज्या नंतर तो खेळ जाल्या नंतर मागीर धवळ ही जाता आमची.
ढवळ जाल्या नंतर न्हवरो व्हंकल जाता आनी न्हवरो व्हंकल जाल्यानंतर लास्ट ही सांगता दही हंडी फोडून जाता आनी दही हंडी फोडल्या नंतर सगळे थंय प्रत्येक जाण प्रसाद म्हणून तो सेवन करता आनी परत ते गजर घालीत देवाक प्रदक्षिणा काडून न्हावपा वता तळयेर. झाल्यानंतर सगळे गजर करीत देवळान येता. देवळान आल्यानंतर देवाची आरती जाता. आरती जावन प्रसाद वितरण सांगणे प्रसाद वितरण जावन हो अशे तरेन आमचो 2 दिसाचो जो चिखलकाल्याचो आषाढी एकादश तो द्वादशीचो उत्सव असो समाप्ती जाता. ह्या माशेलान पंचक्रोशीन अशें आशिल्लें एक मोठें देवस्थान म्हणजे देवकी कृष्ण देवस्थान. देवकी कृष्णाच्या पटांगणान जो चिखलकालो जाता तो चिखलकालो इतके उमेदीन जाता आनी सगळे लोक त्या चिखलकाल्याक मुद्दम येता आनी त्या चिखलकाल्याच्या निमतान म्हाज्या कालिका ज्वेलरीचो मालक ह्या नात्यान सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता. चिखलकाल्या बद्दल हांव थोडेशें सांगता जेणे म्हाका खबर आसा तितलें. चिखलकालो हो कृष्णाच्याच खेळांतलो एक प्रकार आसा. तो हांगा माशेलान सगळे बाळगोपाळ एक जावन मनयतात. वर्सान वर्स मनयतात तो. आनी काही भायले लोकूय येतात जे गोंया भायलेय आसात तेय येतात त्या दिसा आनी खूब मजा करतात. आनी सगळे कृष्णाचे जितले खेळ आसा तितले ते हांगा बाळगोपाळ एक जावन ते खेळ खेळतात चिखलकाल्याच्या दिसा. आणि काही आंगवणीचे असता, काही त्यांची आंगवण पूर्ण जाल्ली असता तेही येवन हांगासर आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन येवन हांगासर ते खूब एन्जॉय करतात. माशेलकारांक सगळ्यांक चिखलकाल्याची ही हुनहुनीत परबी. 450 वर्सां पयलीं ही जी देवस्थानां तुमकां आतां दिसता ह्या स्थळान ती सगळीं देवस्थानां पयलीं चोडणा आशिल्लीं. थंय तेन्ना ती देवस्थानां जेन्ना उद्ध्वस्त केली गेली तेन्ना सगळे लोक थंयचे आशिल्ले पळय न्ही ते देवस्थानाक घेवन हांगा आयले. कित्याक हांगा हो पोंदा तालुका सुरक्षीत आशिल्लो सवनेकाराच्या अंडर म्हणून सगळीं देवस्थानां ती हांगा बांदली गेली. आनी तेन्ना आमी सगळे हांगा जे थळसली दिसता हे आमी थंयचेच सगळे आनी हांगा आमी ही देवळां हांगा परत उबी केली आनी हांगा रावले. आनी तेन्नाच्यान हो जो चिखलकालो पळय आसा तो नेहमी द्वादशी आषाढी द्वादशी सुरवात हा आषाढी द्वादशी दिसा हो चिखलकालो जाता. आता हो चिखलकालो तुमी म्हणटले की काजे अशें चिखलकालो म्हणजे कितें काम. चिखलकालो म्हणजे ल्हानपणान गोपाळ कृष्ण आपल्या सवंगड्यांक घेवन विविध तरेचे हे पारंपारीक जे खेळ आमी आतां तुमकां सगळे ग्रावंडार दाखयले ते खेळ आसा ते श्री कृष्ण करतालो. आनी सुरवातीक पयलीं तो कितें करतालो आमी एक पद म्हणटा आतां हांगासर गोपाळ गडिया रे गोपाळ आयिका रे माझी गडी कोण कोण माझी गडी कोण कोण असतील या रे गोपाळ गडी या रे गोपाळ आयिका रे. हाचो मिनींग इतलोच की तो सगळे आपल्या सोंगड्यांक उलो मारतालो की म्हाजे जे गडी कोण खेळपी आहा तितल्यांनी येवचें आनी आमी आतां खेळ सुरू करुया. आतां आमी जे पळय हे खेळ जे सुरू केल्या ते सारके तशे आमी जाणट्या कडल्यान शिकल्या आनी हे आतां फुडें व्हरता. आनी ह्या चिखलकाल्याचें एक वैशिश्ट म्हणजे आतां एज लिमीट ना. तुमी पळयलें आतां ल्हान भुरगे सुद्दां ते म्हातारे सुद्दां आमच्या सारकिल्ले ह्या खेळान हांगा पार्टिसिपेट जाता. आनी आतां मुख्य म्हणजे की पयलीं आमी पयलीं 450 वर्सां पर्यंत आमचे जाणटे सांगता आमकां हे पयलीं 450 वर्सां पर्यंत हो खेळ चालू आहा. हांव म्हाकाच जालें आतां वर्सां 70 हांव 70 सावन हें पळयत आसा. आनी पयलीं इतले लोकांक हें कांय खबर नाशिल्लें. फक्त मिडिया जेन्ना आयली तेन्नाच्यान हाची बरी प्रसार जालो आनी आतां लोकूय खूब येवपाक लागले पार्टिसिपेटूय लोक खूब जावपाक लागले. पयलीं तो मर्यादीत इतल्याच एरियेक आशिल्लो आनी असो आमी हे वार्शीक परंपरेन आमी परंपरा आसा ती राखून धरलेली आसा. आनी हो आमी जो चिखलकालो आहा तो वर्सान वर्स अशें हाज्या फाटल्यान एक कशें दिसता की तुमी जर बारीक विचार करीत आज मड थेरपी म्हणून जी गोश्ट जाल्या वर्ल्ड वायड मड थेरपी म्हणजे चिखलान थेरपी करप गांवाची
ती एका दृश्टीन ही आमच्या पयलींचे इतले लोक विचार करताले आनी पावसाचो हो मध्य जाल्लो आसता म्हणजे हवेंतली सगळी जी दूशीत सगळी हवा सगळें गेल्लें आसता आनी क्लीन उदक मेळटा तातूंत त्या चिखलान नासतकूच तुमच्या आंगान जी ह्युमिनिटी येतली त्या खातीर हें कितल्याशा वर्सां म्हणजे जशें आमच्या हिंदू संस्कृतीन सगळ्यांत ताका रिजन्स आसता ही सुद्दां रिजन आसतली म्हणजे ताका धार्मीक कित्याक दिल्लें आसा की नाल लोकांक कळचें ना तें मर थेरपी म्हणून वायटच चिखलान नाचचें ना ताका धार्मीक दिलें आतां तुमी पळया इल्लींशीं भुरगीं सुद्दां हांगा येता धाकटी जाल्ल्या भुरग्याक सुद्दां आमच्या गांवचे तिबो लायता हाडून नाल्यार उदकान बसयता हरशीं वचत जाल्यार थंडी जातली म्हणटा पूण हांगा जावची ना म्हणटा ते एक भावना आसा आनी हें मड थेरपी आतां इंटरनॅशनल जालां तें आमी कितल्या वर्सां पयलीं करताले मागीर ते दुसऱ्या गोरांक सांगपाची गरज ना आमकां ही व्हडले व्हडले सायंटिफीक हें ते आमी करताले अशें हें आसा म्हणजे हो इतलोच परंपरेन चलिल्लो आसा आनी असोच चलतलो फुडें हाज्या व्हडलोय आनी एक वैशिश्ट म्हणजे हांगा आनी एक भावनात्मक एक हें आसा जागेर संतती बी नासता ते हांगा सांगून घेता ग्रावंडार की फुडले वर्ष जावच्या पयलीं जर आमकां संतती प्राप्त जाली जाल्यार आमी आमच्या भुरग्याक हाडून हांगा ह्या तुज्या चिखलान लोळयतले म्हणून आनी तश्यो कांय भुरगीं अशीं येवन हांगा चिखलान लोळयली वता आनी ती मागीर बाळ गोपाळाक हांगासर खावंक बिवंक वाडटा अशी लोकांची भावना आनी खूब जाणांचें अशें जाल्लें आसा अशें आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां आमी इतले पळय तुमी पळयल्या भुरगे कशे उडयो मारता हें करता पडटा बिडटा म्हणून आजून मेरेन हांगा इतिहास असो आसा की एक दीस गाडी मात्र कोणाक इजा जावना की कोणाक बाबा हॉस्पिटलान व्हरचो पडूंक ना इतले ह्या गोपाळ कृष्णान सगळ्यांक आमकां सांबाळून घेतल्या आनी आमकां दिसता की तो तसोच फुडें सांबाळून घेतलो हो माशेल चिखलकालो हो एका दिसा ते दुसरे दिसा जाता आमी ल्हानपणांत पळयता खूब वर्सां ताका हें आसा पारंपारीक उत्सव हो आनी हांगा कितलेशे वर्सां आमी पळयता ल्हानपणांत पळयता कितलेशे सरावंडींग लोक येता खेळटा भुरगे येता चिखलान नाचता पूण कोणाक तशें दुयेंत बी तशें कांय जायना कितले सुद्दां चिखलान आसले तरी सगळे गोंयचे लोक येता हांगा पळोवपाक ह्या उत्सवा म्हाज्यो सगळ्या माशेलकारांक आनी सबंद गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा आनी असोच फुडें जावचो असो म्हाजी इच्छा आसा आनी असोच चलोंक न्ही आनी सगळे गोंयकारांनी फुडच्या वर्सा अशेंच येवन हो उत्सव आनी बरो करचो हो चिखलकालो आमचा माशेलांचो सगळ्यात म्हणजे फामाद वर्ष पद्धती आता जातात हांगा सगळे बालगोपाळ चिखलान सारखे न्हावन वता आनी सगळे एकामेकांक म्हणजे आनंदान हे करता साजरो करता आनी गोंयान एक व्हडलो चिखलकालो म्हणटा तो माशेलांचो तशें आमच्या ह्या वतीन सगळ्या माशेलकारांक आनी सगळ्या हांकां चिखलकाल्याचे शुभेच्छा. माशेल ही देव देवतांनी भरलेली भूमी आजपर्यंत आमी पळयलां आसतली की कृष्णाची गोपाळ कृष्ण राधा कृष्ण अशी कितलीशीच देवळां आसा पण देवकी कृष्ण हें एक युनीक देवस्थान जाचेर देवकीच्या मांडयेर कृष्ण बशिल्लो आसा आनी ह्याच देवस्थानाच्या हातून एक वार्षिक उत्सव जाता तो चिखलकालो. हांव सगळ्या माशेलांच्या लोकांक प्लस हांगा बाकीचे कितलेशेच लोक हे पळोवपाक तो चिखलकालो खेळपाक येता तांकां शुभेच्छा दिता.